मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां एक पावरफूल मागणें जायचें. हर एक आमच्या काळजांत एक गरज म्हणली आसता मोगाच्या न्हू. हर एकाक तुमकां एक गरज आसा, म्हाका एक गरज आसा. आमकां गरज ताच्या काळजांत एक गरज आसा ती आमकां जायचे, आमकां ती आशा पूर्ण जायचे. एक काळजांत गरज आसली ती आशा पूर्ण जायची म्हणून आमकां सुमेज तांची बगता. पूण ती थोडे फावटी आशा पूर्ण जायना. पळय एकाच्या तरणाट्याक आतां भायर वचपाचें दुबाव येवपाचें म्हणल्यार आशा. ती आशा ताची काळजांत हांव पयलें हांव बरो शिकला आतां विजा मेळनासल्यार ताका एक नमनेचें बेंबिरान जाता. एक भुरगो बरो शिकला ताका एग्जाम येताना कांय ना ब्लँक जाता, खालीच पेपर हाडून येता, कांय ना मार्क नात. हांगा ताका प्रिपेरेटरीन आनी बरें 98, 99 मेळटात. देखून मोगाच्या न्हू ताका एक ल्हानशें मागणें, पावरफूल मागणें. व्हडली मागणी न्ही, ल्हान मागणी कितली पावरफूल म्हणून ना, ल्हानशी मागणी ती. आमी करचे ल्हान मागणें जावं पुरो कोलें पावरफूल म्हणना. थंय पावरफूल मागणां जातात पावरफूल आसली मागणी म्हणूंक. देखून तसलें पावरफूल आसलें मागणेक म्हणूंक आमकां साद जाता गी एक ल्हान ल्हान मागणी, पावरफूल मागणी ती एक 2-3 तुमच्या मुखार दवरता. ल्हान मागणी ती पळोवंक ल्हान थोडेच शब्द, तोंडान तूं उसातना थोडे शब्द, पूण तितली पावरफूल बळवंत बळादीक मागणी, मागले मेळचे मागणी आमकां आसात गी म्हणून तशें. त्या भुरग्याक आमी परिक्षेच्या भुरग्याक जस्ट सांगलें, आरे पुता तुका आतां परिक्षेक तूं येताय आनी तूं परिक्षा बरयताय आनी सेकंड PUC मस्त गरजेची, देखून हें ल्हान मागणें म्हणून सांगलें. जेजू तूं म्हज्या सांगात आसाय, म्हाका परिक्षा बरोवंक जाता. जेजून म्हाका बळ दिलां, म्हाका परिक्षा बरोवंक जाता. हांवें फिलिप्पियेक बरयल्या पत्रांत 4 अध्याय 13 श्लोक 4:13 काडलें, ताका बरोवन दिलें ताच्या मुखार. ताका बरोवन दिलें हें घडये म्हणून बैपाट म्हणून. ताणें हांगा ताका बैपाटयलें, हांगा ते 25 फावटी म्हणलें ताणें. जाता फादर म्हणलो गेलो आनी 8 दिसां उपरांत परिक्षा बरयली, टॉप मार्क काडून आयलो. उरलें परतान सोडलें आनी आतां मॅथ्सान ताका त्या सांगतीन तो भार इंट्रस्ट आनी तेंत तो शिकोवन आसा मोगाच्यानो. देखून ल्हान मागणी, शॉर्ट प्रेयर पावरफूल शॉर्ट प्रेयर आसात गी आसात. पळया एक तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. हबाकूक अध्याय 3, 2 आनी 3 खाली 30 आनी 3 उतरांचें, 30 आनी शब्दांत, 30 आनी 3 उतरांत. हबाकूक एक ल्हानशें मागणें म्हणटा, खोलें पावरफूल. ताचे उपरांत ताणें मागिल्लें पुरो ताका मेळटा. ल्हान मागणें 30 आनी 3 उतरां एका मिनटान येता. 30 आनी 3 उतरांच्या मागण्यान ताणें म्हळें आनी कितलें पावरफूल जालें म्हणना. तो म्हणटा मागणें म्हणटा हबाकूक प्रवादीच्या ग्रंथांत 3 अध्याय 3 आनी 2 आनी 3 श्लोक. सोम्या म्हज्या सोडूनदारा, दळबारांच्या देवा, कितलीं वर्ती विजमीत तुजीं कृत्यां. आमच्या काळार तीं गडाशिंकर तुवें आदी मागां केल्लीं व्हडलीं कृत्यां, तुजीं कामां आतां आमच्या मुखार कर सोम्या. तुजीं तीं व्हडलीं कृत्यां, तुजीं व्हडलीं कामां तीं आमच्या काळार गडेशंकर आनी तुजीं तीं विचित्र कृत्यां तीं आमच्या काळार उगडापान कर, आमकांय पळोवंक कर म्हणून ल्हान मागणें. आनी तें मागणें केल्ल्यान ताचे उपरांत देव ताचें मागणें आयकता आनी कितें जालें म्हणून आमकां आसा कळटा. देखून पावरफूल प्रेयर्स म्हणटा, पावरफूल प्रेयर तो तुज्या काकुळटीचो उडास कर म्हूण हबाकूक मागता. देव तेमानांत हांव येता, देव तेमानांत हांव येता, पवित्र देव पाराणांत हांव येता, ताची महिमा अंतराळार परजळटा, ताचो वैभव पृथ्वीवर घसता आनी भरता म्हूण, पृथ्वी भरता म्हूण तो ल्हानशें मागणें करता. तेमानांत हांव येता, आमचो देव पवित्र देव पाराणांत हांव येता म्हळ्यार पाराण तेमान म्हळ्यार काल्या मोगाच्या न्हू. ते सत्यवंत पाराणांत हांव म्हळ्यार महिमेन भरल्या जागे देव सोड न्हू मागण्या करताल्या लागीं येता. वो जेरुसलेमांत मागण्या करतना तेमानांत आसलो सोरेस्पोर देव उठोवन येता, पाराणांत आसलो देव उठोवन येता. ताणें मागणें करतना तेमानांत हांव पाराणांत हांव तेमानांत हांव आनी पाराणांत हांव देव ताचे महिमेच्या परजळ मुखार वैभवान देव मागणें करतल्या मनशा लागीं येता म्हूण मागणें करता. जर तर तूं आतां मागणें करताय, तूं दुबाय आसाय मागणें करताय, देव पाराणांत हांव तेमानांत हांव तो वैभवांत हांव तुज्या लागीं तुज्या घराक ते येता. तूं शारजा आसाय या तूं कुवेट आसाय, तूं आबुधाबी आसाय, तूं अमेरिका आसाय, युरोपांत आसाय, कॅनडा आसाय, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड खंय आसूं बरो संवसारांत तूं खंय आसल्यार
देव त्याच्या वैभवाच्या थेमाना पर्वतांत पाराना पर्वतान वैभवाच्या महिमेच्या जाग्यातावन उठोवन तूं आसल्याकडे येता तुज्या गरजां पावंक. देव सरस्वत देव तशें म्हणटा हांव त्या मानातावन देंवन येता, हांव पाराणातावन देव आयलो म्हूण. त्या मानातावन देव आयलो, पाराणातावन पवित्र देव पाराणातावन आयलो, महिमेचो देव त्या मानातावन आयलो आनी ताचे महिमेंत अंतराळ परजळ्ळो. ताच्या महिमेंत ताच्या वैभवांत पृथ्वी परजळ्ळी, पृथ्वी भरली महिमा. ताच्या वैभव पृथ्वी भरलो देवाचो वैभव. आतां आबाकूक म्हणटा तो वैभव म्हाकाय पळय आतां तूं उगडापन कर. आतां तुवें केल्लीं व्हडलीं कामां ती गडिशेन कर म्हणून. तुजें तरी एक ल्हान काम तुका जाय. सोमी करचो ना गी तो, त्या मानातावन तो उठोवन येवचो ना गी, मावंट पाराणातावन तो उठोवन येवचो ना गी. बिलकूल तो येतालो. तुका कितें गरज आहा तें करून दितालो. देखून सरस्पर देव मागण्या करतल्या लागीं उठोवन येता, पाराणातावन येता, त्या मानातावनी तो उठोवन मागण्या करच्या भावा आनी भयणी सरचिन्यो रावता, मागण्या करता. ती भयण एका एकल्या खातीर मागण्या करूंक पुरो, एक पिडाक गूण जावं मागण्या करूंक पुरो, एक भाऊ आनी एकल्याक बरें काम मेळोवंक मागण्या करूंक पुरो, एक कितेंले आमी मागण्या करूंक पुरो. आमी मागण्या करतल्या लागीं देव त्या मानातावन वैभवाच्या त्या मानातावन आनी महिमेन परजळच्या पाराणातावन त्या पाराण पर्वतातावन देंवन देव मागण्या करतल्या भावा लागीं, मागण्या करतल्या भयणी लागीं, मागण्या करतल्या याजका लागीं देव उठोवन येता. देखून मागण्या करचे ल्हानशें शॉर्ट प्रेयर ल्हानशी मागणी, ल्हान मोठवी मागणी बारीक गरजेचें. आनी एक तुमच्या दोळ्यान म्हाका एलिजा पळय, तो ल्हान 64 वर्ड्स ल्हान 64 वर्ड्स ल्हान मागणें करता. तुमी बायबल उक्तें करा, एका पयलो पयलो बूक रायाचो पयलो बूक 18वो अध्याय रायाचो पयलो बूक 18वो अध्याय उक्तें करा आनी वाचा तुमी. ताचेर ताणें एलिजान दिशा ल्हान मागण्या कडेन म्हणटा, देवा म्हज्या देवा तूं इस्रायलाचो नीज देव म्हूण आतां दाखय. तूं आसाय आमच्या सांगात आसा, आमच्या मदें आसाय म्हणून. वैभवाच्या देवा तुजेर हांव पातयेला, म्हजी जिणी तुका समर्पीत केल्या. इस्रायलाच्या देवा तूं आतां आमचो देव म्हूण दाखय. हांव तुका सगळी म्हजी जिणी हांव काल जावन चल्लां, तुका विधेय जावन चल्लां. तूं कितें सल्लो केलाय तो सल्लो पाळूंक हांवें म्हजी जिणी हांवें भेटयल्या. म्हाका आतां जाप दी. तेन्ना परजा तुका सगळी परजा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा, परजा तुजे तावन पयस केल्या ती तुका फाटी येतली, तुजे ती फाटी येतली. ल्हानशें मागणें ताणें केलें. सर्गतावन उजो आयलो, ताचो ताणें दवरली बली, ती सर्गतावन उज्यान येवन ती सगळी बली ग्रास येयली. आनी तिसऱ्यान बाल प्रवादीचे ताचे प्रवादी आसले, तांणी सकाळ सांजेर म्हणसर मागल्यार वयतान उजो येवना, तो पाडो थंय दवरलो पाडो तो सोदता आसा. आमचो पाडो थंय दवरलो, सरस्वत देवाचो सर्गीतान उजो आयलो आनी ल्हान मागणें केलें. केदोळे अजाप केलें. सगळो लोक एलिजा थंय फाटी आयलो, एलिजा प्रवादी थंय फाटी आयलो आनी संवसार त्या ताचो भोंवतणी आसलो संवसार निजा देवाक फाटी आयलो. सगळी परजा ताका फाटी येयली. देवान ताका जाप दिली. ल्हान मागणें केलें ताणें, कांय व्हडलें म्हणून. 64 शब्दांच्या मागण्या थंय आसा, तुमी वाचा. 18 अध्याय द्याला पयल्या रायाचें पुस्तक 18 अध्याय 18 शब्दांचो ल्हान मागणें तुमी पळया. कल एम पावरफूल मागणें ताणें म्हूण. म्हाका आनी एक म्हाका ल्हान मागणी म्हणटा, ल्हानशी मागणी हांवें उतरां लेख करचीं. ताणें म्हणल्या मागण्यो केदो व्हडले म्हणून. थोडे फावटी आमी बसून व्हडली मागणी म्हणटा हांव. देखून त्योच व्हडली मागण्याची गरज आसा. ल्हान मागणी पावतात की ल्हानपणा. पेद्रून आनी जुआन सांगता म्हणून एक ल्हानशें मागणें केलें. 1 सेंटन्स, एकच वाक्य, एक वाक्याचें ताणें मागणें केलें. एक 1 सेंटन्साचें मागणें केलें ताणें. ल्हान मोठवें एक मागणें करून सोडलें ताणें. ल्हान मागणें, व्हडलीं उतरां, व्हडलीं कांय ना, एक वाक्याचें मागणें केलें. आनी जल्मातावन तोणटो थंय कश्टोवन पिड्येंत वळवळोवन देवाळ्याच्या बगलेक आसलो तो पळसून आसलो. एकच पटीन ताच्या मागण्यांत गुण जालो. एकच वाक्य ताणें म्हळें. तुमी वाचतना मात बॅकग्रावंडान परत वाचा. धर्मदूताच्या कृत्यांत अध्याय 3 श्लोक 1 तावन 10 म्हणसर तातूंत एक वाक्य तो म्हणटा. मागण्या ताचे म्हणजे एकच मागणें म्हणटा. तो काय म्हणटा, भांगर आनी रुपे तुका दिवंक म्हजे लागीं ना म्हणटा तो पिडेस्ताक. त्या तोंठ्याक भांगर आनी रुपे म्हजे लागीं तुका दिवंक ना, पूण म्हजे लागीं जें कितें आसा तें हांव तुका दितां. जेजूच्या नांवान उठ आनी चल म्हणटा. तक्षण उठलो आनी गेलो. सगळो लोक अजाप जालो. हारीनी लोक पेद्रू सरचीनी आयलो, देवा सरचीन फाटीं परतालो. एक ल्हान मागणें ताणें म्हळें. शॉर्ट प्रेयर, व्हेरी शॉर्ट प्रेयर. ल्हान मागणें म्हळें. लोक हारीन थंय आयलो, हारीनी आयलो. पेद्रूचें ल्हान मागणें तें. देखून धर्मदूताच्या कृत्यांत अध्याय 3 1 तावन 10 म्हणसर तुमी वाचा. आपूरबायेचें एक म्हणटा तो हांव केदोळे म्हणटा. खंय आस्पत्रेक गेल्यार भांगर आनी म्हज्या मतीन म्हणटा भांगर आनी रुपे तुका दिवंक म्हजे लागीं ना. बाये
म्हज्या लागीं तुका दिवंक कितें आसा तें दितां, जेजूच्या नांवान तूं बरी जा. तुजें कॅन्सर गूण जावं दी. बाये, तुज्या फटांतांतले पिडा गूण जावं दी. तुज्या हार्टांतांतले ब्लॉक गूण जावं दी. तुजी किडनी प्रॉब्लेम गूण जावं दी. तितलेंच. तुजी पांयांची सूज कठीण जाल्या ती गूण जावं दी. पांयांक जाल्लो गाय गूण जायना. तुका भांगरान रुपये दिवंक म्हजे लागीं कांय ना, पूण म्हजे लागीं आसलें तुका हांव दितां. जेजूच्या नांवान तुजो पांय दुखू गूण जावं दी. तुजे गांठी दूख गूण जावं दी. इतलेंच म्हजें मागणें, ल्हानशें मोटवें मागणें. 2 पटी 3 पटी म्हणटा. सांब पावल मोगाच्या न्हू 14 शब्दांचे, खाली 14 शब्द हे दिशा आहा ते 14 शब्द पळय घाला तुमी, हे दिशेन जाता. सांब पावल 14 शब्दांचें मागणें करता आनी एका गुलाम स्त्री येतावन सांब पावल कितली दोशी दिता. ती गुलाम स्त्री, ती गुलाम चेडूं, गुलाम चली इतले ते पयशे कामायता ताच्या धन्याक. देखून धनी ताका इतलें बरें करून पळयता, ताका उत्तेजन दिता तसो धनी. तें गुलाम चेडूं ताच्या आंगार भूत आसा. तें भूत सगळ्यांक तें बलमें सांगून पयशे करून धन्याक कंडापटे पयशे करून दिता. पूण सांब पेद्रूक पळोवन, सांब पावलाक पळोवन ते हे देवाचे मनीस म्हणून तांची मोतू चंचल करूंक पळयता तें चेडूं. ताच्या आंगार आसलो भूत ताका जो दसता. त्या वेळार सांब पावल त्या गुलाम स्त्रियेक, गुलाम चलयेक ताचे तावन संवसार ताचे तावन तो व्हडलो देंवसार पळ देंवच्या बरें करता. धर्मदूताच्या कृत्यांत अध्याय 16 तुमी एकच श्लोक वाचा. 16 8 तावन 16 वाचल्यार बरें, पूण तुमी 16 मात्र एक वाचा. एक लायन ती ल्हान मागणें सांब पावल करता. जेजूच्या नांवान तुका फरमायता, खोट्या स्पिरिता ताचे तावन भायर ये म्हणटा. तक्षण तो खोटो स्पिरीत किकराटे मान बोबाट मान ताचे लावन व्हडलें चेडूं किकराटे घालता तो सैतान भायर दवरता. एका ल्हानशें मागणें जेजूच्या नांवाचें. म्हाका आनी एक खुशी जावचें मोगाचें न्हू. आयजया प्रवाच्या ग्रंथांत 30 आनी 8 अध्याय, एक आनी उरले श्लोक 30 आनी 8 अध्याय 38, आयजया 38 29 29 शब्दाचें ल्हान सोड 29 शब्द तुमी बरें पळया. इतले 100 येता 100 शब्द जातात. खाली 29 20 आनी 9 शब्दांचें मागणें तो बरयता, मागणें करता तो. वय आनी येजकाया रायाक 15 वर्सांचें येजकाया रायाक 15 वर्सांचें सडीत आवकू देव ताका लाभयता. आयजयाचें ल्हानशें मागणें येजकाया रायाचें ल्हानशें मागणें येजकाया रायाक 15 वर्सांचें सडीत आवक ताका मेळटा. तर तुका कितलें आवक जाय? ल्हानशें एक मागणें येजकाया रायन केल्लें, इसाया प्रवादीन केल्लें, सांब पावलून केल्लें, सांब पेद्रून केल्लें ल्हानशें मागणें तूं म्हूण देव तुजें आवक सडयता. आवक म्हळ्यार खाली तुजे कुडीचें आवक मात न्ही, तुजें आवक मूग जालें म्हणटा आमी. ह्या कंपनीन तुजें आवक मूग जालें म्हळ्यार तुका टर्मिनेट करतात, कामांतलो काडटात. ना, तुका आनीक एक 10 वर्सांचें काम जेजू त्या कंपनीन दिता. त्या कंपनीन तुका काम दिता. तूं नर्स जावन एक हॉस्पिटलांत काम करताय, तुका तीं काडूंक पळयतात. तूं ल्हानशें मोटवें मागणें म्हणून एक मोटवें मागणें येजकायान म्हणलें मागणें, सांब पावलून सांब पेद्रून म्हणलें मागणें, आबाकूक प्रवादीन म्हणलें मागणें, एक ल्हानशें मागणें कर. तुका कोणी काडूंक मुखार येनात. तुका आनी कितें आवक मेळटा त्या हॉस्पिटलांत, आनी कितें आवक मेळटा, काम करूंक अवकाश मेळटा. देखून आमच्या बापा म्हणलें मागणें जेजून आमकां शिकयलें. 60 आनी 8 शब्दांचें ल्हान मागणें जेजून आमकां शिकयलें. वेगळे वेगळे अध्याय तातूंत नात आनी एक अध्याय चॅप्टर कांय नात तातूंत. ल्हानशें दिशें मागणें जेजून आमकां शिकयलें. देखून एका मिनटान तें जाता, एकाच मिनटान जाता. तुज्या कुटुंबांत बरें जाता, तुज्या काम करच्या जाग्यार बरें जाता. तूं सक्तेन भरताय आनी तुज्या मोगाच्या मनशांक सक्तेन भरचें. वैभवाचें मागणें, तें ल्हानशें मागणें, आमच्या बापा म्हणलें मागणें, तें तुका मस्त बरें जाता. खाली 60 आनी 8 शब्द आसचे आमच्या बापाचें मागणें जेजून शिकयल्लें. आनी तें इतलें पावरफूल सत्यवान मागणें तुवें केल्यार तुका भारी बरें जाता. मोगाचें न्हू, हे मागणें आमी मोटवी मागणी करतना आमी पॅशनेटली कांय जिवनांतल्या बरी बोळनांतल्या बरी कुरवोन आनी परमची गरज ना. पॅशनेट प्रेयर म्हणल्यार काळजाच्या बोगडांनी, काळजाच्या उमाळ्यांनी म्हणलें मागणें. बोगण्याच्या उमाळ्यांनी बरोवन आसा जें बरयलें तें काळजाच्या बोगडांनी बरयल्लें जायचें. तें उमाळ्यांनी बरयल्लें मागणें जायचें. उर्बेन बरयल्लें, क्रियात्मक जायचें. तुका तुज्या आतुरायन म्हणलें मागणें जायचें. आनी बावडतान पातयेनेन मागलें मागणें तें जायचें. पॅशनेट प्रेयर म्हणल्यार बावडतान पातयेनेन उर्बेन बरयल्लें मागणें.
येरांच्या मोगान बरोवन येरांच्या बिरमोत्यान बरोवन म्हणलें मागणें देवाच्या कानाक वेगीन पावता, देवाच्या मुखार पावता, ताच्या पवित्र सान्निधीक वेग्गी वचून पावता आनी तो तुका मागिल्लें तो फाव करता तुका. सांत मोनिकान आपल्या पुतां खातीर मागिल्लें तें काळजाच्या उमाळ्यांनी पॅशनेट प्रेयर हर एक दीस ती दुकान मागतली आनी ती येरां ताच्या भुरग्यांच्या मोगान बरोवन मागतली, गोवान परिवर्तन जायचें म्हूण मागतली आनी गोवाक तिच्या कुणी केल्ल्या वेळार त्या कुणीकारांक जुश मारता म्हणून तिचे दोग जाण पूत येतात, बापायक कुणी केल्ल्यांक हांव दवरिना म्हणून. तक्षण ती मागता जेजू लागीं, जेजू म्हज्या पुतांक कुणी जावन कुणीगार जावन तांचो आत्मा वगडायनाशें कृपा दी. म्हज्या पुतान दोगा पुतांनी म्हज्या सांगाता सरगार आसा जे तुज्या सांगाता आसा जे सरगार म्हूण ती मागता. आनी एक जगणाळें कितें येता सगळ्यात हांव दोगां पुतांक मारून त्यो दोगा पुताचेर तें जगणाळें लागता आनी दोगी पूत सर्गात तांचे आत्मे परिशुध्द जावन त्यो कुणीकरच्या बदलाक ते सरकार येतात. सांत मोनिकाचें मागणें देवान आयकलें. देखून देवाच्या कृपेचें किर्ण तुज्या भुरग्यांक, देवाच्या कृपेचें किर्ण तुज्या मोगाच्यांक, देवाच्या कृपेचें किर्ण तुज्या कुटुंबाक हाडूंक तूं फाटीं सरनाका. ल्हानशें एक मागणें तोल्या पॅशनेट प्रेयर बोगणांनी बरयल्लें, सेंटिमेंटांनी बरयल्लें आनी बोगणां एक उमेदीन बरयल्लें मागणें तें तुज्या काळजांतावन येवं दी. खाली वंटातावन भायर न्ही, काळजांतावन दोळ्यांच्या दुखांतावन बरोवन देवाक भेटोवन दी. तसलें मागणें देव वेग्गी आयकता. पॅशनेट प्रेयर, पॅशन प्रेयर. धाकट्यारान भुरग्यांक जायना म्हूण सांगलें, बिलकूल भुरग्यांक जायना म्हूण सांगलें. ना, आमी सांगलें नाका, देवाक असाध्य म्हणलें कांय ना. देखून ल्हान मागलें देवान आमकां कृपा दी, देवाचें बळ दिल्यार, देवान ती सकत आमकां दिल्यार आमकां तें भुरगें जाता म्हणून. देवा ताका वाखाणू. देवा तुवें आदी मागां केल्लीं ती वर्तीं कामां आमच्या जिणेंत कर. तुवें तांबडो दर्यो विंगड केलाय, वर्तीं कामां केलाय, तुज्या मान्ना दिवन तुज्या भुरग्यांक पसलाय. आमकां एक चरको भुरगो दी म्हूण तांकां आमी ल्हानशें मागणें बरोवन दिलें. तें मागणें ती सकाळीं संजेर म्हणटाली, सकाळीं संजे दुकान घाल, भुरगें जाल्यांत, भुरगें जालें. आतां खबर आयली बैल्या गांवतावन भुरगें फटांत आहा म्हणून. काजार जावन 14 वर्सां जाल्लीं, भुरगें फटांत आहा म्हणत आयलें. आतां बळादीक घटमूट तांकां भुरगें बळादीक आनी धाकट्यारान म्हळां बळादीक आनी घटमूट आसा भुरगें म्हणून, निनट बारी म्हणून. You do not know the possibility of small prayer. You do not know the possibility of small prayer. कितल्यां पॉसिबिलिटी ल्हान मागणी आहात आमची, ताका कितल्यां पॉसिबिलिटी कितें करतात, कितें तुका हाडटात म्हणलें तुका कळीत ना. तुका कळ्ळें, यू डू नॉट नो. तुका कळ्ळें द पॉसिबिलिटी ऑफ स्मॉल प्रेयर. तुवें आशेल्लें तुका पळयशें करता. तूं कितें आशेताय तुज्या दोळ्या मुखार तुवें पळयशें करता. हें ल्हान मागणें. काम मेळोवंक तूं मागताय, कामा लागीं ऑफिसांत तुका आतां शांती ना, स्ट्रेस आनी थंय येर आनी पुरो तुका दोशी करतात. आतां तुका बगता तुका शांती मेळटा. ल्हानशें मागणें तूं कर, ल्हानशें मागतें. मोठवें मागणें कर तूं, मोठवें मागणें, पावरफूल मागणें, पॅशनेट प्रेयर कर, ल्हानशें पॅशनेट प्रेयर. जेजूचेर विश्वास दवरून तुजें थंड मन दवरून एक ल्हान मागणें म्हूण तुजें काजार मोडलें, तुवें व्हडलें सपनांत आसलें, तुजें काजार मोडलें, आतां परतून थंय एक जाता, तें परतून एक जाता. एक शॉर्ट प्रेयर सदां न्ही ती काळजाचे उमेदीन बरयलें एक ल्हान मागणें. देवाक आसाद म्हणलें कितेंच ना. ल्हान मागणें म्हूण देवाक आसाद म्हणलें कितेंच ना. मागल्यार जाता. मोगाच्या न्हू नील आर्मस्ट्रॉंग तो चंद्राचेर पांय दवरलो आनी ताणें एक उतार म्हळें म्हाका ते केदाळे म्हज्या मतीक येवचें. वन स्मॉल स्टेप फॉर मॅन, वन जायंट लीप फॉर मॅनकायंड. आनी एक मनशांक हें ल्हान एक मेळटा हांवें चंद्रार दवरलें म्हूण, पूण मनशा कुळाक एक व्हडली उतरोवणी म्हळ्यार येदोळ म्हणसर चंद्र खायन कळीत नासलो. आतां चंद्र कळत आनी ताच्या तोंड मुखार कितें बरें जायत की हें व्हडली जायंट लीप म्हणटा तो. वन जायंट लीप फॉर मॅनकायंड. मनशा कुळाक हें व्हडलें कार्य आसर्य म्हणटा तो. आनी ताचे म्हणटा ताजाळ म्हाका एक कुडास येता मोगाच्या न्हू. ताणें बैले लागीं हेच्या पयलेक किस विचारलो, ताणें पटलून धरलें. मागीर थंय ताणें एक फ्लायींग किस दी म्हणलो. तिणें दिवना फ्लायींग. तूं चंद्रार चड, तूं चंद्रार मेट दवरल्या वेळार हांव तुका फ्लायींग किस दिता म्हणली ती. आनी ताचेर तें म्हळ्यार तितलें सुलाभ न्ही, तुवें वचून तें तुज्या चंद्राचेर पांय दवरचे तुवें, त्या दाळ हांव तुका किस दिता म्हणली ती. ताका चॅलेंज केलें तिणें आनी ताचे कसोत मागलें तिणें. आनी तो चंद्रार दवरतना तो म्हणलो, बायलेचें नांव काण म्हणलो, शरोन म्हाका किस दी म्हणलो. तक्षण तिणें येस
म्हणून तिणें संतोशान उडी मारून ताका एक किस दिलो. संद्रार पांय दवरले उपरांत ताका सक्सेस जालें आनी तिणें मागिल्लें ताका मेळ्ळें. बायल मागतली म्हज्या नवऱ्यान तें संद्रार पांय दवरचें म्हणून. सरेस्परान तें तिका फाव केलें. ती दिंबयेर पडोवन पॅशनेटली मागतली म्हज्या नवऱ्यान संद्राचेर पांय दवरचें म्हणून. देखून खंत चिंता करच्या बदलाक कित्याक तूं खंत करताय, कित्याक तूं चिंता करताय, कित्याक वारी ताच्या बदलाक तुवें मागणें केल्यार जाता. स्वामी तुजे लागीं तुजें काम तुजे लागीं तुजें गेल्लें काम तूं परत्यान ताणें स्वाम्यान तुजे लागीं आतां रावयल्लें काम स्वामी परतून सुरू करता. तुजे लागीं काम सुरू करता. म्हळ्यार तुजी भलायकी नासली आतां भलायकी दिवंक सुरू करता. तुजें तें संतोश नासलो आतां संतोश दिवंक सुरू करता. आनी तुजें तें एक उर्बा नासली आंगांत एक सकत नासली आतां सकत दिवंक सुरू करता. स्वामी आदलें केल्लीं कामां तुज्या घरांत परतून करता. तुज्या कुटुंबांत आदलीं केल्लीं कामां आतां परतून करता. आबाकूक प्रादी म्हणटा परत तुजीं कामां सुरू कर देवा. उठ म्हज्या दोळ्या मुखार म्हाका पळयशें कर. तुवें करचीं बरीं कामां म्हाका पळयचें तीं हांवें पळयशें कर. देखून वेन यू से प्रेयर टू गॉड, वेन यू से प्रेयर, गॉड सीज द पॉसिबिलिटी. तूं मागणें करतना तुका खारें करियत गे म्हळ्यार पॉसिबिलिटी देव पळयता. खालें तुका दिवंक जाता गे म्हूण पळयता. तूं मागण्या बसतना देव उठ्ठा आनी सांगता आका हांवें खालें करी येता म्हूण. तुका खालें करचें तें पॉसिबिलिटी देव पळयता. खुर्सार सर्वान आशेल्लें बगूंक जालें. खुर्सार पळय खरें तूं आशेताय तें खुर्सार तुका बगूंक मेळटा. सोरांक, नरस्त्यांक, पथक्यांक सगळ्यांक तातूंत सुडका मेळटा. खुर्साचेर सुडका मेळटा. उजव्या कुतीचो सोर म्हणालो सोम्या ताणें ल्हान मागणें केलें. हे दिशे ल्हान मोठवें मागणें. सोम्या तुज्या राजांत रिगताना म्हजो उडास काड. तुज्या राजांत तूं रिगताना म्हजोय उडास काड म्हूण. एका निमाणे घडये आनी ताका उलोवंक टायम ना. ताका जुशी मारतात ते आनी निमाणे घडये ताणें पॅशनेट प्रेयर केलें. ताणें एका मागण्यान ताचें आमार जिवीत जिखलें. एकाच मागण्यान निमाणे घडये पयलें ना त्या उजव्या शहरान एका मागण्यान निमाणे मागण्यान पॅशनेट प्रेयर उर्बेन भरलें, बोगड्यांनी भरलें, काळजां मनांनी भरलें मागणें जेजू केलें आनी तक्षण ताका मागिल्लें मेळ्ळें. आमार जिवीत मेळ्ळें. जेजू म्हणालो आज तूं म्हजे सांगता बमिवे घाटांत रिगतलोय म्हूण. मोगाच्यान मार्काच्या वांजेलांत एक ल्हान मागणें कोडकार म्हणटा. कोडाची पिडा ताका कुटुंबांतावन भायर घाला, समाजांतावन भायर घाल्या. ताका ताचें म्हणलें कोणी ना. एकसुरो रानांनी तो रानांत झाडां मदें जिवन आसा. ताची मोगाची म्हणलें भुरग्यां पळोवनची आशा आनी बायलेक म्हणची आशा, कुटुंबा आवय बापाय भयणीक विश्टांक आनी ताणें बसचे जागे, थंय बसचें गार्डन आनी कुटुंबाक मेळचे लोक आनी ताका कोणी ना आतां. ताका भायर घाला. कोडाची पिडा इलेक्शन काडून ताणें भायर वचूंक रानांत व्हरून घालता ताका. तो रानांत आसा आनी त्या रानाच्या बगलेंतल्यान एका गांवतान आनी एक जेजू येता आमकां कळ्ळें. तो रानांतावन बी थंय धांवून येता आनी एकडे वचून मार्गार बसता तो आनी तो बावडटान दिंबेर पडोवन जेजू लागीं मागता. आनी तो म्हणटा एकूच उतार म्हणटा सोम्या तुका साध्य जाल्यार तुका तुवें मोण केलें तुवें खुशी वेल्यार म्हाका बरें करी येता म्हूण सांगता तो. आमी आनी जेजू म्हणटा मोगाच्यान तुका सोम्या तुवें मोण केल्यार म्हाका बरें करून जाता. हांव मोण करता बरो जा म्हणटा जेजू. तक्षण ताची कोडाची पिडान पयस जाली. आमी बावडटान येवन दिंबयेर पडोवन आमच्यो गरजो सोम्याक आमी सांगल्यार आमकां त्या कोडकाराक दिल्ली प्रतिक्रिया जेजू आमकां दिता. आय वील इट म्हणटा जेजू. आय वील इट. म्हाका मोण आसा, म्हाका खुशी आसा, तूं बरो जा. बी मेड क्लीन म्हणटा. त्या नितळ जा. देखून सोमी कोडकाराक दिल्ली प्रतिक्रिया दिवंक बिलकूल तो चड वेळ काडना. ताका तक्षण प्रतिक्रिया दिता देव. सोमी ताका तक्षण प्रतिक्रिया दिता. उतरांनी आमकां बरवसो दिजय. ह्या उतरांनी आय वील इट बी मेड क्लीन ह्या उतरांनी सोम्याच्या उतरांनी आमकां बरवसो दिजय मागणें करूंक. हर एक चॅलेंज आमकां आसतना, हर एक कश्ट, हर एक चॅलेंज पिडा चॅलेंज जावंक पुरो. काम नातलें, दुडू नातलें, घर हरद्या रावलें, ही पुरो चॅलेंज आमच्या लायफांत. ह्या आमकां कश्टूंचो ऑफिसान कोणी कश्ट दिता आमकां. ह्या कितें आमच्या मती समाधान नाना तरांचे चॅलेंज आसा. ह्या सगळ्या चॅलेंजांनी सोम्याची उतरां आमकां बळा दीक जायचे. आय वील इट बी मेड क्लीन. तूं बरो जा, म्हाका खुशी आसा बरो जा. ही उतरां आमकां बरवसो दिचे, बळ दिचे, सदांच आमकां उर्बा दिचे. सोमी कितें ह्या तुजें तें कितें खुशी व्हरता. तुजें तें बरें करूंक, तुका बरें करूंक जेजू तुजें तें कितें खुशी व्हरता. आमचें तें कसलें नितळ करूंक आशेता पळय तें.
हांवें आतां मागायचें जेजू म्हणजे तें त्या खोडकाराक म्हणलें म्हाका खुशी आसा नितळ जाय म्हूण म्हणजे तें कालें नितळ जावंक बाकी आसा सोम्या म्हणून विचारचें सोम्या म्हणजे तें कसलें नितळ करूंक आशेताय कहलें आशेताय म्हणून तो सांगता हळें नितळ जायचें म्हूण तुजेर तें राग आसा यारांचे पयशे काणयताय तूं आनी तूं यारांचे पयशे काडून तांकां इतली वाड दिता आनी तितली वाड दिता म्हूण सांगताय आनी तांतू घालता शेरांत घालता शेर म्हणटाय आनी इन्शुरन्स पॉलिसी करता म्हूण तांकां बुडयताय व्हरून इतली वाड दिता म्हणून शारांत घालता म्हणटाय आनी आमचे बिजनस केल्यार 18% खंय जावन दिताय 18% पटीमान काणयताय तांकां बुडयताय पयशे पुरा कितलीं जाणां आवय बापाय रडटात आनी तूं म्हणटाय मागताय आतां देवा मुखार येताना कितें नितळ करूं ही तुजी संवय यारांचें लुटचें कळीत आसून पॉलिसी करून तूं लुट्टाय पळय तें लुटचें देवाक दुखयताय तूं सोम्या लागीं विचार त्या खोडकाराची काणी तुका ही खोडकाराची काणी दाखयता आमी सोम्या लागीं विचारलें सर्व तो आमकां दिना ही काणी दाखयता विचारलें तूं कितें तेंय सारूंक पुरो हेंय सारूंक पुरो तेंय सारूंक पुरो वय आनी थोडे फावटी हांगा पयशे येता आमी दिना कित्याक म्हळ्यार पियेल्यार ते पिवून ताचें लिवर फाट जाता हांगा येतात एकल्याक दिल्या आनी एकलो येता विचारूंक पयशे सारूंक ते पिवोवण्याचें आमकां परमळ येता तांकां आमी दिना आमी एकलो पयशे दिले जाल्यार तो लिवर फाट जावन मरता देखून आमकां विचारलें पुरा देवी दिना आमकां बऱ्याक पडनातलें आमच्या बऱ्याक पडनातलें सक्कडी देव दिना पूण आमकां विचारलें सक्कडी दिना बागार आमकां दोशी दिवचें तें क्लीन करूंक तो खुशी व्हरता आमकां कालें दोशी दितात तुका काल्यार जिणें दोशी दिता कहली पिडा तुका दोशी दिता कहले संबंद तुका दोशी दिता कोण तुका दोशी दितात कहली चिंता कहली आशा तुका आज दोशी दिता ती दोशी क्लीन करूंक सोमी खुशी व्हरता कोडाची पिडा हांगा म्हळ्यार तो कोडाची पिडा हांगा म्हळ्यार तुमी आतां मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 1 40 उपरांतले श्लोक आसा 140 एंड फॉलोवींग मार्क चॅप्टर 1 वर्स 40 एंड द फॉलोवींग देखून कोडाची पिडा हांगा म्हळ्यार आत्मीक दुखीची पिडा आत्मो दुखता आमी पाता केल्यार आमचो आत्मो दुखता ती दुखोवची आत्म्याक दुखोवची पिडा कहली आसा पळय ती गूण करूंक जेजू आशेता आज ती संकेत जिणेंतल्या पाताक सदांचें आमकां सदां जालां आमी केल्ली सोय परतून करता सदांचें जालां आनी आमच्या आत्म्याक डॅमेज करता आनी ते आमच्या पाताक आत्म्याक डॅमेज करता तोवळ कोड एकल्याक कम्युनिटींत हांव त्या काळार कोड आयिल्ल्या क्षणां ताका कुटुंबांत भायर काडटाले कम्युनिटींत हांव सपरेट करताले विंगड व्हरताले ताका ओन रानांत सोडटाले ताणें कोड आसा म्हूण येरांक तिळसीचे कोणी कळनासतना वाटेर येताना कोणी एकलो आयलो जाल्यार आपण कोड आसा पयस रावा कोड आसा हांव कोडागार म्हणाजे कोड आसलो कोडकार म्हणाजे ताणें देखून येर ताच्या लागीं येनातले दस इट हॅड पर्सनल आनी कम्युनल रॅमिफिकेशन म्हणटा आमी पर्सनल आनी कम्युनल रॅमिफिकेशन म्हळ्यार कुटुंबाच्यांक मेळचें बरी ना आनी सोसायटीक समाजीक मेळचें बरी ना सगळ्यांत हांव भायर तूं देखून सेम इज ट्रू ऑफ हॅबिच्युअल सीन म्हणटा आमी सदांचें पळया मोगाच्यान सदांय आमी करचें पाताक सोयेचें पाताक तें कुटुंबांत हांव आनी हेरांत हांव आमकां पयस करा आत्मीक जिणेचेर संबंद घालता दुश्परिणाम घालता आमी सदांय करचें हांव सवयर पडलां तें फटी सांगचें हेरांक आर्श जावचें हेरांची झडटी करचें हेरांक सर्केस्टिकली दुखोवचें व हेरांचे विशयी निंदा करचें हेरांचे विशयी उलोवचें देखून हें भक्ता संबंदाचें आमच्या संबंदाचेर दुश्परिणाम घालता कसलें पाताक तुजो आत्मो आनी तुजो संबंदाचेर परिणाम घालचें कसलें एफेक्ट करता कसलें पाताक तुज्या संबंदाचेर दुश्परिणाम घालता आनी तुज्या आत्म्याचेर दुश्परिणाम घालता तुजो आत्मो दुखयता तें पाताक जेजू मुखार हाड जेजू नितळ करता मग अशें जेजू तुजो संबंद घट करता बळादीक करता तुजो संबंद हेरा लागीं तुजो संबंद जेजू लागीं देवा लागीं तुजो संबंद हेरा लागीं तुजो संबंद तुजो आनी तुज्या आत्म्या मदलो संबंद जेजू बळादीक करता आत्म्यांतलें पाताक बदलून सोडटा जेजू बदलिता आत्म्यांतले पाताक बदलून नितळ करता नितळ जा तूं म्हाका खुशी आसा तूं नितळ जा म्हणटा तुजो आत्मो बळादीक जाताना तुजो संबंद तुवें करचें काम आनी तुजें कुटुंबाचें बळादीक कर तुजे लागीं बळादीक संबंद आसा करूंक जाता त्या खातीर तुवें दिंबयेर पडोवन तें पाताक सोम्याक भेटय जाय आज हांवें तुवें आमकां तें संबंद पाड करचें तें आमचें पाताक देवाक भेटयचें देखून हें कुमसारांत साध्य जाता आज आमी नियाळ करया तुजो क्लोज संबंद कसलें पाताक तो संबंद दुखयता
तुजो क्लोज संबंद आसा तुज्या लागीं देवा लागीं हेरा लागीं कसलें तुज्या फाताक तें दुखयता आनी मेळें करता संबंद फाट करता. जेजूक तें फाताक नितळ करूंक जाय देखून जेजूक तें फाताक दाखय. जेजू हांव म्हज्या फाताक नितळ कर म्हूण. सोम्या तुका खुशी आसा म्हज्या फाताक नितळ कर. सोमी म्हज्या हिताक तो म्हजें भितरलें फाताक भितरलें आशिल्लें सगळें फाताक तें संबंद दुखोवचें आत्म दुखोवचें फाताक पळोवंक आनी तें म्हज्या फाताक म्हणजे खरें पळोवंक जेजू म्हाका कुमो करता. दुसऱ्यान कोणें करचें म्हणना. म्हजे भितर कसलें फाताक आहा म्हूण पळोवंक देव संबंद दुखोवचें फाताक आशिल्लें सगळें त्या फाताक जेजू म्हाका पळोवंक कुमो करता. देखून जेजू म्हजें फाताक कितें आहा म्हूण पळोवंक म्हाका कुमो कर म्हूण मागचें. म्हाका हेरांत हांव विंगड वेगळा सार करचें तें फाताक म्हाका पळोवंक दी जेजू. हांव हेरांत पयस येतां हेरांक कांटे तोपले बरी तोपतां देखून तें म्हणजे खरें फाताक तें म्हाका पळोवंक दी म्हणून म्हाका ह्युमिलिटी दी म्हूण मागचें. सोम्या म्हाका म्हज्या फाताक पळोवंक म्हाका ह्युमिलिटी ल्हानवीकपण दी. म्हाका बावार्थ दी. तुजें थंय व्हरतो बावार्थ दी. तुजें थंय परतोवंक म्हाका बावार्थ दी. तुकाच म्हाका भेटोवंक म्हाका बावार्थ दी. तुवें म्हाका ह्या फातकांतावन सुटका दिवंकूच जाय जेजू. तुवें म्हाका ह्या फातकांतावन सुटका दिवंक जाय. त्या दळा हांव बळा दीक जाता. म्हजो संबंद बळोक जाता. म्हजो संतोश सुदरचो जाता. म्हजो आनंद म्हजें घर म्हजें कुटुंब म्हजीं भुरगीं बाळां सगळीं बरीं जातात. म्हजें जिवन आनंदान जाता. देखून म्हाका म्हजें फाताक पळोवन बळा दीक जावं म्हाका कृपा दी जेजू. तुका जाता नितळ जा म्हणटाय तूं म्हाकाय म्हूण जेजू. हांव धैर्यान कॉन्फिडन्स सरेंडर जाता तुका तुजेशी परतात हांव धैर्यान तुजेशी येता तुका सरेंडर जाता. तुजी गूण करची ती उतरां आयकूंक आशें येता. आय वील डू इट बी मेड क्लीन. आय वील डू इट बी मेड क्लीन. म्हाका खुशी आसा तूं नितळ जा. हीं उतरां आयकूंक हांव आशें येता. आमेन.